प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 15वो विसवूर, वोड 21 ते 28 पर्यंत. Mathew chapter 15 verses 21 to 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तिराच्या आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोसळून गेलो. आनी अवचित त्याच प्रांतांतली कानाची एक बायल भायर सरून, सोम्या दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर, म्हजे धुवेक देंवचार जोबोर पिडापीड दिता, अशी वयली मारीत ताच्याशी आयली. पूण ताणें तिका एक जाप काडली ना. म्हणटोच लागीं सरून ताच्या सिसांनी ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागलें, ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता देखून तिका वचूं दी. पूण ताणें प्रतिपाळून म्हणलें, देवान म्हाका फकत इस्रायलाच्या घराण्यांच्या सांडलेल्या शेड्या थंय धाडला. तरी पूण लागीं येवन सोम्या म्हाका पाव, अशें म्हणून ती ताच्या मुखार सरपोटली. ताणें जबाब दिवन अशें म्हणलें, भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक घालप म्हणल्यार सारकें न्हय. खरें सायबा, तिणें म्हणलें, पूण आपल्या दोन्याच्या मेजा वेले दोन्नीक पडटात ते कुडके सुणीं खातात. तेन्ना प्रतिपाळून जेजून तिका म्हणलें, हे वस्तोरे, हो तो तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेक बरी जाली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता एका सिदोनाच्या बायलेची भावार्थाची खबर. आनी भाव भयणीनो, आयज जें जेजून उतरां हे बायलेक म्हणलीं ती सिदोनाची आसली. ती इस्रायल पोरजेची एक बायल नासली, ती पोन्न्या कोराराची बायल नासली, ती एक भायली बायल आसली. आनी जेजून तिका अशीं उतरां उलयलीं की तिका ओकमान जावंक जाय आसलो. भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा तिका, भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक घालप म्हणल्यार सारकें न्हय. तेन्ना तिणें कितें म्हणलें भाव भयणीनो, कोणी आमकां हय सुणें म्हणीत जाल्यार भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक घालप म्हणल्यार सारकें न्हय, कोणें आमकां हय उतरां म्हणलीं न्ही जाल्यार आमकां कितलें वायट भोगतलें आसलें, आमकां कितली दूख भोगतली आसली. आमी म्हणटाले, तुजें कांयच नाका म्हाका, तुवें म्हाका सुणो म्हणलाय, तुवें म्हाका इतलें वायट उतरां उलयलाय, तुवें म्हाका इतलें म्हाका वायटपण केलाय, म्हाका तुजें कांयच नाका. आनी आमी उठोन थंयसरलीं भायर वेतलीं आसलीं. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून तिका म्हणलें भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक घालप म्हणल्यार सारकें न्हय, म्हणजे कितें जेजू म्हणटालो. जेजू आयिल्लो इस्रायली पोरजे पासून. तूं इस्रायली पोरजां देवाची भुरगीं आसलीं. पूण सिदोनाची बायल अजून ती देवाच्या कोराराची बायल नासली. पूण तिणें जें जेजून केल्लें तें आयकोन तिजो भावार्थ घट जाल्लो. ती जाणो आसली की तिच्या चलयेक जें कितें आहा, कसलो देंवचार आहा, तो फकत जेजून काडूंक जातालो, कोणाकूच काडूंक जायनासलें. इस्रायल पोरजेच्या लोकांक पासून अशें काम करूंक जायनासलें, पूण जेजूक करूंक जातालो. आनी जेजू सगळे पासत येयला भाव भयणीनो. देखून जेजू आयज कितें म्हणटा ती बायलेक, तो म्हणटा भुरग्यांचो उंडो, म्हणजे जें भुरग्यांक करूंक जाय, इस्रायल पोरजेक करूंक जाय, तें सुण्यांक घालप म्हणल्यार बरें. म्हण हांव येवंक ना तुमच्या पासत, हांव फकत इस्रायली पोरजे पासत येयला. पूण हें आयकोन तिका ओकमान कांय वायट ती बोगिना. वय दूख भोगली काय, आमी नको, पूण ती तोंड उक्तें करून म्हणटा, खरें सायबा, पूण आपल्या दोन्याच्या मेजा वेल्या दोन्नीर पडटा ते कुडके सुणीं खातात. भाव भयणीनो, ती तयार आसली जें भुरग्यांच्या मेजा वेल्यान पडलेलें तिका मेळपाक. ती म्हणटा, पूण आपल्या दोन्याच्या मेजा वेल्यान दोन्नीर पडटात ते कुडके सुणीं खातात. आनी आमी जाणो भाव भयणीनो,
आमी कितें सुण्यांक घाली जाल्यार कितें हाडांक घालता आमी, जे आमच्या मेजा वयलें पडलेलें आसा तें आमी आमी उडयता सुण्यांक. आनी ही बायल म्हणटा, जेजू सोम्या, जें जमनीर पडलां तें हांव खावपाक तयार आहा, पूण हांव तुजेर भावार्थ दवरता. आनी तेन्ना जेजू तिका कितें म्हणटा, हे वस्तोरे, व्हरतो तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी त्या वेळार भाव भयणीनो तिची धूव बरी जाता. आयज भाव भयणीनो 2000 वर्सां जावन आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणटा. आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आमी आमचो बातीस जाला म्हणून आमी व्हडल्यान आमी तायल्यान म्हणटा आमी क्रिस्तांव म्हणटा आमी. पूण भाव भयणीनो आमचो भावार्थ खंय आसा? कोणेय म्हणलें जाल्यार म्हजो भावार्थ घट आसा जाल्यार म्हजो भावार्थ जेजूचेर खूब लोकां कडेन आमी विचारीत जाल्यार लोक म्हणटा, जेजू म्हजो भावार्थ जेजूक हा की म्हाका बरो कोत्तलो, म्हजेर भावार्थ जेजूचेर म्हाका बेसांव दितलो, म्हजेर भावार्थ म्हज्या भुरग्यांक बरे भाशेन त्रास कोत्तलो. भाव भयणीनो तो भावार्थ न्हय, तो जावन आसा भरवंसो. आनी जेजून म्हणूंक ना की तुज्या भरवंसा तुज्या भरवंसा वरवीं तुका सगळें तूं मेळटलें, फकत तुज्या भावार्था वरवीं. म्हणून भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ म्हणजे जें जेजून आमचे बसत संपल्लां, घडलां खुर्सार, काबार केलां, आनी फकत त्या उतराचेर आमकां आमची चोत्राय धरूंक जाय. आनी तेन्ना भावार्था वरवीं आमकां सगळें मेळटलें. देखून भाव भयणीनो, ही जी बायल आहली ही पोन्न्या कोराराची आहली. ती कोराराची न्हय आहली, ती भायली बायल आसली, ती इस्रायली पोरजेची बायल नासली. पूण तिच्या भावार्था वरवीं तिका जेजून तिका आपली तिच्या दुयेची पेकोवणी दिली, तिका जें फावो जावंक जायलें तें तिका मेळ्ळें. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी नव्या कोराराची भुरगीं, आमी इतलेंच आमच्या मनान धरूंक जाय की धर्मा वरवीं आमच्या पोरण्यांनी आमकां कांय मेळचें ना. आमचो भावार्थ आमी धरूंक जाय, जें जेजून घडलां आमचे बसत ताका की म्हणटात भावार्थ. आनी जें जेजून संपलां तें बरयलां पवित्र पुस्तकाचेर, पवित्र पुस्तकान बरयलां जें सगळें केलां तें. आनी जेन्ना आमी ताजेर भावार्थ दवरता, आमी आर्गां दिवन देवाक आमी दिनवास दिता, तेन्नाच की भाव भयणीनो जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जातलें. आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर खेरीत भाशेन आमी नियाळ करुया. हे बायलेक जेजून म्हणलें तिका, हे वस्तोरे, व्हरतो तुजो भावार्थ. आयज जेन्ना जेजू आमचे कडेन पळयता, देव आमचे कडेन आमकां पळयता, ताकाय म्हणुनी, हे म्हज्या पुता, हे म्हजे धुये, व्हरतो तुजो भावार्थ. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.